सगळी आमी भेटाय जावया सगळी आमी लागीं सरया दोन्या देवाक वगाडुया आनंद आमचो ताका जोया तारणांतून पडप दुनिया जिवितांतून चोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राज्यांत व्हरून बाबूय. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवीत आनी मरण दिता तो हांव एकलोच देव हें भावार्थाचें सोत आमी ओळखून घेवन आख्खें आमचें जिवीत देवाच्या आधीन करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हज्यान सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार धरुया. आयज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात जी कोण आपलें काजराचें वरस मनयतात तांकां देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. जी भावां भयणां मोरून गेलोलीं आसात तांच्या मरणाचो उगडास आमी करता. तांकां सासणीक जिवीत देवान फावो करूंक मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडा वाडत आसा. मागुया सगळ्यांक कुडी आत्म्याची काळजामनाची भलायकी देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीतपणी दवरूंक मागुया. करून हे पिडे खातीर जी भावां भयणां सगळे तरेचो बरो वावर करतात आप कुशीन ही सेवा दितात देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. जायत्या जाणांनी तरेतरेच्या गरजां खातीर मागूंक लायला. आमी जायत्या जाणांक मागतले म्हूण सांगला. तांची गरज ओळखून तांची इंतेन्सांवां मनान धरून हे मिसाचे भेटेंत ह्या मागण्यांतल्यान तांची आमची मागणी इंतेन्सांवां बापाक उबारुया.
किरीत भाशेन आमचे फिरगोचेन 21वेर इकोणसांची परब समरमता आनी आजतान एक लागशिल्ली तयारी कशी रिदम कसो आमी समरमता सुरू करता. देवान आमा समेसांचेर ताळगांवचे पवित्र सभेचेर आमच्या वावर धंद्याचेर भोव करून शेत कामत करतल्या भावा भयणाचेर या तांच्या बऱ्या मनाचेर वावराचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलेली व्हडती देणी तुवें तयार केलाय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे व्हडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान भरोन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दोऱ्या स्वर्गा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तोरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी धान्य लावून अदीक जाणार. तुज्यो इतल्यो आनीक जाणार, तुजे इतले आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्या. तुज्या ठेव्यांनी तुवें भांगराची आनी रुप्याची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको समजतात, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटा. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तोलबार उखलतले आनी तुजें वैभव भोश्टायतले. ते तुका एक खोंतीन उडयतले आनी दोर्या स्वर्गा मदें तूं जबरदस्तेच्या मरणान मरतले. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, तूं बेश्टो मनीस. तुज्या कुन्यांच्या चोपक्यान सांपडटलो. सुनत करूंक नासतल्या भाशेन परक्यांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, ताची हांव पूड करतों. मनशां मदलो ताचो उगडास हांव निगूट काडून उडयतलो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोवनय आमच्या बोडान जोयत वेलें. सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. ताचे राष्ट्र मोटवे दिश्टीचे
निर्बुडी जाणवाय नासलेलें. जो बाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000 पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जो बाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचे निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले परजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जो बाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. केदे वर्ते उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बोड. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकलें. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक ताडोन मेळटलें? जेजून ताचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगलें सोडून आमी तुजो पाटलाव केला. तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाच्या पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणाचेर बसतलेत आनी इस्रायलाच्या 12 कुडांचेर अधिकार चलयतले. आनी जाणें म्हजो नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भातां सोडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमडीनो, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आज परगटल्ल्या देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला. खऱ्यांनीच ह्या उतरांचेर नियाळ केलो जाल्यार आख्खें आमचें जिवीत देवाच्या हातीन आसा. आमच्या जिविताचो दोनीय देव जावन आसा. आमच्या जिविताचो दातार, जिविताचो घडणार देव जावन आसा. हें सोत हो जबाब आमकां आयच्या दिसाक उगडास करता. कित्याक देवान आपले पोदवेन भरून, देवान आपल्या बरेपणान भरून आमकां ह्या संवसारांत पाठयल्यान आनी तोच आमचो वेळ सोंपले उपरांत नव्यान आपलेच पोदवेन भरून परतून आपणा सरचें हाडटा.
ह्या कारणाक लागून आम्हा मनशांच्या जिविताचो संक्षेप म्हळ्यार आटाप म्हळ्यार तोच. आख्खे आमचे जिवीत देवाच्या हातीन आसा. देव आमच्या जिविताचो धोनी, आमच्या जिवाचेर देवाक अधिकार आसा. जाल्यार बाबा म्हणून अशें जाल्यार आमी मनशां कशीं सभार पावटी आमच्या जिविताचो धोनी आमी म्हूण जियेता. जें कितें आमचे लागीं आसा ताका लागून आमी घोडये गोरवान फुलता. जें कितें आमचे लागीं आसा तें पळोवन आमी व्हडपणान जियेता. जाल्यार देवाक व्हडपण गर्व असलें देवाक मानना. आनी असल्या भाव भयणाचो असल्या मनशांचो शेवट कितें जाता तें आयच्या ह्या दोनी वाचपांतल्यान भाव भयणो पुरगट केलोलें आसा. देवाक आनी गर्वाक पडना, देवाक आनी व्हडपणाक पडना. देखूनच आयच्या पयल्या वाचपांत इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव तीर ह्या शाराच्या कुंवराक एके भाशेन सरळ उतरांनी हो संदेश दिता आनी म्हणटा, तूं तीर ह्या शाराचो कुंवर कसो व्हडपणान तूं जियेताय. तूं तुजे लागीं ही गिरेस्काय आसा म्हणटकूच गोरवान तूं फुल्लोलो आसाय. तुजे बगोर तुजे सारको आनीक आनी दुसरो कोण ना. देखूनच तूं आपूण देव न्हय आसतना देव म्हणटाय. हें तुजें कर्तूब सारकें ना. असलें तुजें जिविताचें धोरण चुकीचें. कित्याक तूं इतलें सगट आसून पासून देव न्हय. तूं मनीस, तो मनीसूच. आनी ह्या पासत असलें गोरवान भरलेलें, असलें व्हडपणान भरलेलें, असलें जिवीत मनशांक तुका मानना, म्हाका मानना. आनी देखूनच तुवें हें सगळें सोडून दिवन सादें सुदें खालतिकायेचें जिवीत तुवें जिवंक जाय. हो संदेश सर्वेस्पर देव इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं तीर ह्या शाराच्या कुंवराक दिता. कित्याक गिरेस्कायेक लागून गिरेस्कायेक लागून आपल्या लागीं आसा तें सगळ्याक लागून तो व्हडपणान जियेतालो, गोरवान जियेतालो आनी आपुणूच व्हडलो म्हूण समजतालो. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत भावा म्हणून जेजू नवेन आपल्या शिसांक गिरेस्काये विशीं तोच संदेश दिता आनी म्हणटा, गरीब आसात, धाकटी आसात, तांकां सुर्गेच्या राज्यान भितर सरूंक सोंपें जातलें, पूण न्हय गिरेस्तांक. जाल्यार बाबा म्हणून गिरेस्काय आसप वायट गाय. गिरेस्काय आमचे लागीं आसप आम देवाक मानना गाय. गिरेस आमी जावप हें चुकीचें गाय. असले सबार प्रश्न घोडी आमच्या मनान येत. बाबा म्हणून गिरेस्काय आसप चुकीचें न्हय. आमी गिरेस आसप, भाटां बेसां आसप वायट न्हय. आमचें सगळें इतलें सगट आसा हें कितें चुकीचें न्हय. पूण हाका लागून आमचें जिवीत कसलें जाता. हे असले गिरेस्कायेक लागून गिरेस्कायेक लागून आमच्या जिवितांत जर भितर व्हडपण भितर सरता, गर्व भितर सरता, आमी दुसऱ्यांक लेखी नांव जाल्यार तें की वायट. आनी हाका लागून जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत तोच संदेश दिता आनी म्हणटा, असलें तुमचें जिवीत जाता, गोरवाचें तुमचें जिवीत जाता गिरेस्कायेक लागून जाल्यार तुमी सुर्गेच्या राज्यान भितर सरूंक पावचे नात. कित्याक देवाक आनी गोरवाक पडना. दुबावना, कोश्ट करता, वावर करता आनी देव आमचेर आशिर्वाद घालता. पूण आखरेक हाचो सगळ्याचो धोनी जावन आसा देव. आमचें जिवीत देव चलयता. आनी ह्या पासत होच जाबाब बाबा म्हणून नवेन आमकां उगडास करता. मरण डाटा जिवंत करता तो हांव एकलोच. देखून देव आमच्या जिविताचो धोनी हें सोत आमी मानून घेवची गरज. पवित्र पुस्तकान बाबा म्हणून गोरवान चलतल्यांक, गोरवान फुलतल्यांक, व्हडपणान जियेतल्यांचो शेवट कसलो जाला, निसणटण तांचें जाला तें पवित्र पुस्तक आमकां उगडास करता. सायबीन मांयच्या जिवितांत सायबीन मांयन हे तुज गितांतल्यान तेंच पुरगट केलें. गोरविश्टांक देवान सोकलां उडयलीं, पूण ल्हानविकांक देवान वयर काडल्यान. देखूनच म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. हे सायबीन मांयचें तुज गीत जावन गेलें. शिसांचो प्रश्न तोच जालो. शिसांनी सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव केलो जाल्यार आमकां कितें रावता, आमचो इनाम कितें, ते प्रश्न जेजूक करतात. तेन्ना जेजू आपणाच्या नांवा खातीर, देवाच्या राजा खातीर जाणी कोणें सगळें सोडून दिलां तांकां सुभां जिविताचो, सासणीक जिविताचो इनाम आसा. सासणीक जिवीत तांचें दायज जातलें म्हूण जेजू तांकां उगडास करता.
देखून भावांभयणो आमचे जिवीत देवाच्या आधीन करूया. जिविताचो धोनी आमच्या देव जावन आसा. जिविताचेर आमचे अधिकार देवाक आसा. आनी देखून आख्खे आमचें जिवीत देवाच्या आधीन करूया. आनी जे कितें आमचे लागीं आसा तातूंतूच आमी खुशाल जावन जे कितें आमचे लागीं आसा तातूंतल्यानूच आमी घोडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक आदार दिवन आनी भोव करून ह्यो असले गिरेस्तकायेक लागून आमचे भितर आसलें हें व्हडपण गर्व मिजास असले ओगूण आसात जाल्यार ते सोडून दिवन आमचें जिवीत खालतिकायेन भरलेलें, आमचें जिवीत देवाचेर पातयेतलें, आमच्या जिविताचो दोनी देव हे सोत मानून घेतली म्हूण आमकां कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. जिने वाटे जिने किना पेटवण्याच्या वेळार आम्ही गायन गाऊया. C19 पान 30 आणि 6, C19 पेज 36. सुका भुला कोस्टा गाडे बेचाम गेले जिने वाटे आटा बाबा भेटो तुका कोण्या सोऱ्या वांगडा हे जे आमी समोर दिता ते तूं मागून घे म्हूण मागता. मालगोडाच्या पासार इसरू तुगे दोया गोडा. म्हज्या भावांभयणो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें हिंसा म्हूण मागात. हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजी आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकांच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळज जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, थीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bawartaco gut purgotia, Jesu melo, Jesu dziwon zala, Jesu nowian yetalo. Baba, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीफ साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमां समेस्तांची हे वेदी भोंवडी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोंडूत भाग्योन मिगेल आमचो आस्कारी आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. भावा म्हणिनो मरण धाडटा आनी जिवीत दिता तो हांव एकलोच आमच्या जिविताचो दोनी देव जावन आसा आमच्या जिविताचो अधिकारी देव जावन आसा. देवान आज पासून आमचें जिवीत आमकां राखल्यांत आनी सांबाळलें आज पासून देवान आमकां सुरक्षीत दवरल्यात आज पासून देवान आमकां आमच्या जिवितान गरजेचें तें सगळें फावो केलां आज पासून देवान आमकां उपोट बेसांवांनी मागो नासतना पासून बोरल्यान आनी बरीत आसा देखून असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जिविताच्या देण्या खातीर उदी करून देवाक दिन वाचून जेजूनच शिकवलेलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवर्थी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे देवाचे शेळी शेळी संसाराचे पाप पाप काटेले काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाती शेळीच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुपाकी सोमया तुवें तुमचे म्हजे भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you are already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. जेजूशी येयात D21 पान 58 D21 पेज 58 लागल्या dnia Jezusi Sugo nas lore zoridle biwon da dushi zaya Tam laglia dnia Jezusi Sugo nas lore zoridle biwon da dushi zaya तुझे शियता जेजू आमचे शिदुराव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शियता जेजू आमचे शिदुराव जेजू Eklots, amco viswas, tu amco viswas. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen the afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing.
Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थूया. कन्वड्या बापा, या क्रिस प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. या आमी खालतीकपणी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. खुशाल काळजा F12 पान 9 आनी 1, F12 पेज 91. एकटाय जेन्ना आमी वांटून घेता उडो सोरो, एका साड्यान आमच्या देवान खुशालकायेक दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा, देवा शांती